खबर ना. जसे आमचं आजोबाचं बापान केलं बापान तसे आम्ही करता. आमकां थोडीशी चुकता असं थोडेसे खरे आमकां कितें खबर ना. जसे जाणटे करीत गेले पूर्वज तसे आम्ही करीत गेले. म्हणजे हो एक आमचं दसऱ्याचो कसो आमचं 9 माळा 10 माळा पडटा दसऱ्याच्या जाका. आम्ही 8वे माळे वरसून पयलीं आमी देव पुजेक लायता. 8वे माळे जागर म्हणटा ताका. नमीक आमी दसरे करता. दसमी शिलंगान म्हणटा ताका. दसरो शिलंगान आमचे 10वे आयज सांजचे आमचे 10-11 म्हटल्यार दसऱ्याचो उत्सव सोंपता. आणि ह्या आमच्या दसऱ्याचो उत्सव जाता म्हणजे परंपरा जी आसा ही आमची बाग गजनुक्त आसा. ते म्हणजे चपय म्हणटा ताका. आमी पयलीं चपय म्हणटा ताका गजनुक्त म्हणटा. हर भला म्हणजे बोला चांग बोला म्हणटा. हेचो हर बोला आनी चांग बोला आनी सगळ्यांचे चांगले जावं असो अर्थ आसा हेचो. फक्त हे आमचे मोडी लिपीन आसा धनगरी भाशेन आसा. त्याच्यामध्ये हर बोला चांग बोला सगळ्यांक कळना. पण ते मराठी भाशा आसा तेतून ही मोडी लिपी आसा. तेतून हर बोला सगळ्यांचे भले जावं. हर हर का भला हिंदीन आसा. तसेच हर बोला चांग बोला म्हणजे चांगले चांग बोला सगळ्यांचे चांगले. आणि हो भंडार जो आसा हो आमचो मेन आसा प्रत्येक आसा. जसं बाळूमामाचो भंडार आसा तसो आमकां धनगरांक भंडार हो मेन आसा. असो चालू आसता. केन्नाचे स्टार्ट जालें सांगूंक शकना. पूर्वी परंपरेचो आसा. आणि आमचे पूर्वज सगळे हो खेळ दिला गजन नृत्य म्हणटा येता. तसेच आमची धनगरी फुगडी आसा ज्या तसे बायलां घालता ही आसा. आणि हो आमचो दसऱ्याचो उत्सव सगळ्यात व्हडलो उत्सव. हो आमचो शिवराक उत्सव. ह्या उत्सवाक आमचे रक्तपात तसलें कांय ना. शिवराक उत्सव आणि हो 3 दिसाचो आमचो उत्सव. पयले दिसा जागर आसतलो मागीर नवरात्रीचो दसरो आणि दसमीचो दसरो. सो 3 दिसाचो हो व्हडलो उत्सव आमचो. आणि कवरेज दिल्या बद्दल धन्यवाद. आयज हांगासर सावरदाड गांवदोंगरी तालुक्यात जो आसा सर दसरो उत्सव साजरो आसा आमचो धनगर समाजाचो. जो वार्षिक तरेन आमी साजरो करता. सांगपाचें म्हणजे कितें हो आमचो नवरात्रीचो उत्सव आसता. दसरो उत्सव आमचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव आसा. उत्सव आसा. त्या निमित्तान आमी कितें करता आमचें सरस्वती पुजन आसता दुर्गा पुजन आसता तें आमी पुजता मागीर हाडून ते पावयता. हेच्या उपरांत मागीर दुसरे दिसा आमच्या हांगा जागर करता. आनी जागर म्हणजे कितें सेम लायक आमी चवथी पयलीं आमी तय म्हणून साजरी करता घरान. जावं माटी बांदता नारळ बांदता आमी सगळे. आणि त्या दिसा आमचें जेवण आसता आमी गुळवणी करता म्हणटा आमी ते करांद्याची फळां मागीर चपाती आसता आमी ती देवाक दाखयता आमी खाता निवत दाखयता. आणि त्या दिसा तितलेंच आमचें जेवण आसता. आनी माटी बांदता आमी. दुसऱ्या दिसा कितें आसता आमच्या हांगासर कुळा आसा. कुळा म्हणजे कशें आसा लांबर कोकरे जोरे हे आसा तेंचे कितें आसा 8 दीस दसरो साजरो जाता. आनी आमचो जो दसरो आसा लांबर वरक जावं शेळके हो आयज साजरो आसा. त्या निमित्तान आमी हांगासर महारांदन आमी करता. पयलीं लोक कितें करता घरा कडेन करताले. आतां सोयी उपलब्ध जाल्या कारणान ते आमी एके कडेन सगळे मेळटा आनी करता. जेणे करून सगळ्या लोकांक तिचो आनंद घेवंक मेळटा ह्या उत्सवाचो. आणि दुसरे दिसा आमी कितें करता आमचे पूर्वज आसा तेंचे आमी म्हणटा पळय मरण जाता तांकां आमी निवत दाखयता व्हरान. ज्या जाग्यार मुसोळणी तेंची केलेली आसा पळय त्या व्हरान घरांतलो जे पयलींचे आमचे उरता वर्सभर आमी जी गोटी भरता देवाक पळय ती आमी शिजयता. ती शिजोवन आमी देवा व्हरान पावयता. ज्या जाग्यार मुसोळणी आसा जावं आतां शिफ्ट जाला स्थलांतरीत जाला कोण हांगासर महाराष्ट्रांतलो आसतलो कोण हांगासर गोंयचो आसतलो कोण केप्याचो आसतलो तो थंय वचून आपल्या जावं आवय पळय ताका आमी थंय जाळ्ळा म्हणटा आमी पळय थंय व्हरान ताका निवत दाखयता. सो त्या पद्दतीन हो दसरो साजरो जाता. मागीर दुसऱ्या दिसा दुर्गे आमी घेता घराघरांनी वचून प्रत्येक घरान दुर्गो घेता नारळ कातले जे दिता आमी ते खाता पियेता. दुसरे तोरणां बांदता पळय आमी हांगासर उत्सव जातलो हांगासर ताक दही जे पदार्थ आसा पयलींचे पुर्वजांचे ते आमी लोकां मेरेन पावयता. आनी लोक आनंद घेता. हांगासर भायल्या गांवांतले येता. हांगासर आतां मांड भरला लोक आपलें आंगयता. कोणाक बरें नासता कोणाचे कितें मागवणी करता ती मागवणी हांगा पुरी जाता हांगासर मागवणी. सो आनी नव्यो मागण्यो येता. कोण पेडे दवरता कोण मराणे दवरता कोण ज्या पद्दतीन दवरता पळय ते आमी हांगा साजरो करता. आनी आयज हो उत्सव चांदरेन आसा. आयची तोरणां बांदता आनी ती मागीर देवयता सांजची. मागीर तोरणां म्हणजे कितें आसा प्रत्येक आपल्या आपल्या पद्दतीन प्रत्येक भाव आसा तो एक 5 नाल्लांचें एक हें बांदता वयर ते नाल्लाचे बांदप ते मागीर सांजचे फोडा वेगळे आनी खावप मागीर तसो म्हणटा. आनी आतां दिवाळीक उत्सव साजरो जाता तो म्हणटा पोळो उत्सव म्हणटा. सो आतां हेचे प्रारंभ सुरू जातले. चालू आसा म्हणजे अशें माटी बांदतलो कसली फळावळ हाडटलो आनी 3 दिसान तो दसरो आमचो साजरो करता. म्हणजे 3 दीस आमचो उत्सव मोठो उत्सव. आनी देवाचे कामां करता कसली मांड काडटा पाटी काडटा आनी दसरो करता. आनी आमचे गजे खेळटा. आनी हे देवाची अशी कामां आमी चालूच दवरता. 4 दीस 3 दीस आयज आमचो निमाणो दीस लास्ट. तुमचो दसरो हो व्हडलो उत्सव चवथ आनी आमकां चवथी पक्षी दसरो मोठो चवथ कमी म्हटल्यार दसरो मोठो. आनी तो पुर्वत असो आतांचो न्हू. खंयच्या व्हडल्यान खंयच्या केला तो आमचो हो मोठो सण. हेका आमकां खर्च बी भरपूर येता. ह्या सणाक आमचो खर्च चवथी पक्षी हेका करता. आनी 9 दीस आमी नवरत्नां धरतो. 9 दिवस नवरत्नां आसता.
नवरात्रा म्हणून कितें करतात दांडिया बी तसले असता दांडिया बी तशें ना पण आमच्या देवाकडे ही चप्पल अशीच चप्पल 9 दिवस आमची अशीच चप्पल आणि 9 दिवस झाले हेच चालू हा एका चपय म्हणतात हा एका चप्पल आणि गजा नृत्य म्हणतात ते गजे आणि चपय म्हणून काय एकच हा गजे म्हणटा आणि चपय म्हणटा हा ते 9 दीस असेच नाचता तुम्ही हे 9 दिवस आमचे चालू हे परंपरेप्रमाणे बरोबर पहिले म्हणजे आतल्या खेळण्याच्या पिढीत लागलेले आहात आताच्या नवीन काढून ना पहिलीपासून पूर्व आणि ते वाडयो कशे दवरल्या आपण तो जेव्हा आम्ही आता आमच्या जाणट्यांचे जेव्हा आहात न्हू ते जेव्हा पूजक लायल्या तांकां तो नेहत म्हण भरतात वो नेहत भरता तो आम्ही त्या देवाक घालता आणि त्या दुपारा पुजल्यात न्हू तो आमचो जे नारळाची चाल म्हणून दवरता चालीची चाल म्हणून नारळ दवरता आंगवण बी तशी कितें अंगवान असतं आता गारणे घालतो आता घालतो पण टायम हा मला आणि ते त्याच्यात दवरलं ते माटी कशें बांधल्या ते नाव ते कितें ते तोरण आम्ही ते तोरण बांधतो ते माटेक बांधला ते तोरण ते आम्ही ते पूर्वतच करीत गेले तसेच करतात हे कित्या खातीर म्हणजे तेव्हाच आमचं होत दी धनगर समाजाचं म्हणजे होती ते तुला धनगर समाज हा तो होतीच हांगासर आनीक बिचोले तालुक्यान आनीक खंय करता पण धनगर समाज जगतो हा बघा महाराष्ट्रात जाऊन हिंदुस्थानात धनगर हा तो होच मोठो श्रेष्ठ पहिली 50 वर्सां कसं वाटलं उत्सव हांगा गांवांत हांगा काय सोयी असं- नासल्यो न्ही पयलीं हा हांगा पयलीं सोयी काय नासल्यो न्ही पहिली सोय नसली आमच्या देऊळ नसले कांयच नसले म्हणून आम्ही आमच्या घरान करीत आता आम्ही बाहेर काढले देऊळ बांधलेलं आम्ही आता बाहेर काढले ह्याच जाग्यार करी पण पहिली नसली आता करतात या 25 वर्षात